आता पळोवया खबर विस्तारान। शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आशिल्ल्या दामबाबाची जांबावलीची शिगम्याक 23 मार्चाक सुरवात जाली। दामबाबाचो पवित्र नाल काल राती मडगांवच्यान मिरवणूक काडून जांबावले वेलो। या मिरवणुकी मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचे पदाधिकारी आणि भाविक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले। नाल्लाची पूजा करून दामबाबाच्या 7 दिसांच्या वर्सुकी शिशिरोत्सवाक सुरवात जाता। मोहित केणी हांच्या घरात नाल दवरून ताची पूजा केल्ली। आता हो नाल वाजयत गाजयत मिरवणूक काडून मडगांवच्यान जांबवले वेलो। या निमतान शुक्रारा, शेनवारा आणि आयतारा वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी तशेंच नाटकांचे आयोजन केलां। मंगळारा 29 तारखेर गुलाल जातलो।